नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन आदित्य काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कारापूरच्या लोकांचो मेगा हाऊसिंग प्रकल्प आड संघर्ष चालू. जो मेरेन आमकां न्याय मेळना तो मेरेन सरचेनात फाटी. आयतारा सकाळी देवाचे आशीर्वाद घेवन कारापूरच्या शांतादुर्गेच्या देवळाकडेन ह्या आंदोलनाक जाली सुरवात. कुट्टाळे व्हाळात वाठारात 34 वर्साच्या बायलेचेर जालो सुरी हल्लो. तकलेर आनी मानेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान तिका जाल्या गंभीर दुखापत. वेर्णा पुलिशेन दुबाविता आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव केला नोंद. हळदोणे सावियो लोबो या 54 वर्साच्या दादल्याचेर घरांत रिगून केलो जीवघेणो हल्लो. सावियो ह्या हल्ल्यात जाल्या गंभीर जखमी. पुलीस करतात तपास. दिकरपाल दवल्ली वाठारात रस्त्यार आनी घरा भायर साठवला सिवरेजीचे उदक. वाठारात पातळ्या घाणी गुट्टाणी. संबंधितांक कागाळी करून अजून ना कसल्योच हालचाली. लोकांनी केलो सणसणीत आरोप. ओमकार हत्ती परतून पावलो गोंयांत. ओमकारान कडशी मोपा वाठारात केला प्रवेश. शेताबागायतींचे लुकसाण सुरू. राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ओमकार हत्तीच्या हालचालींचेर दवरल्या नदर. आणि दिवचल पालिकेच्या वॉर्डांची फेररचना करतना केला व्हडलो घुसपागोंदळ. ही फेररचना 2021 वर्सा काडिल्ल्या अधिसुचोवणेक धरूंक ना म्हणून आदल्या नगरसेवका मदीं पातळ्यान नाराजी. आता खबरो विस्तारान. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाआड संघर्ष करपी कारापूरच्या लोकांनी आता धरणे धरला. जो मेरेन आमकां न्याय मेळना तो मेरेन फाटी सरचेनात असो निश्चय संघटीत जाल्ल्या प्रकल्प विरोधी लोकांनी केला. आयतारा सकाळी देवांचे आशीर्वाद घेवन कारापूरच्या शांतादुर्गेच्या देवाकडेन ह्या आंदोलनाक सुरवात जाली. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक लागून आमच्या शेता भाटासयत गावच्या अस्तित्वाचेर हावळ येतली देखून कारापूरच्या लोकांचेर आकांत आयला. या प्रकल्पा आड आक्रमक जाल्ल्या लोकांचो फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान प्रकल्पा विरोधात लढो चालू आसा. फाटल्या बुधवारा आक्रमक लोकांनी दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयाचेर धडक दिली. आता कारापूरच्या लोकांनी धरणे आंदोलनाक सुरवात केल्या. धरणे धरिल्ल्या लोकांमदी बायलांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा. गांव काबार करपी मेगा प्रकल्प आमकां नाकाच हे मागणेचे लोक दोसून आसात. पळयात. आयज आमी कारापूर सर्वणचे गांवकार सगळे विलेजर्स एकटे जाल्लेले आसा. हो लोधा प्रोजेक्ट जो येता हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हो पठाराचेर कारापूरच्या तो आमी ओपोज करपाक ते आज पासून प्रोटेस्ट आंदोलन सुरू करता. ह्या गांवांत आज पासून शांतादुर्गा टेम्पलाच्या जवळ आमी हे आंदोलन सुरू करतले आनी हे अशेंच लढत चालू उरतले जो पर्यंत आमकां हे न्याय मेळना. ह्या हेचेर जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली बंद जायना तो पर्यंत आमचो हो लढत चालूच उरतलो. भावानो की गोंय हे सामकें माणकुलें आनी सुंदर अशें गोंय. आमगेले जाणटे लोकांनी झाडां पेडां शेतां भाटां कुळागर करून सगळ्यात देशांतलो श्रीमंत मनीस तो गोंयांत जो केन्ना भुको उरूना केन्ना त्रास काडूना केन्ना कोणाचे इजलाव करूना शांत असो आमचें गोंय. पूण आज अशी परिस्थिती जाल्या सरकारां येता सरकारां बदल येता ते लालची जाल्ले सगळे आनी तांकां हे ग्रीनरी पळोवन दिसता कितें म्हणून हांगासर आपले घराचे हांगासर आपली जमिनाची अशें करून हे गांव आमचे हळू नश्ट करपाक सरले. पूण ह्या सत्तेचेर सगळे मात करून तुमी आमचो लढो जो आसा गांवांत आपलो वांटोवपाचो तो फुडें व्हरतली. कितले दीस बसतली हेजो खबर ना. जो पर्यंत आमचो जो डिमांड्स आसा की आमचे म्हणणे आसा ते पर्यंत आयकना तो पर्यंत आमी हांगासर बसून रावतली. कोर्टाच्या आधाराचेर आमी आमचो लढो फुडें व्हरुयात आनी आमी जैतिवंत जावया. आणि आम्ही सगळी कांदा तुमना झाडा काजू या आमची जमीन आमकां जाय. हे लोड्याक घेवपाचें ना. सगळ्यांनी लागून आमी लोड्याक भायर मारून दिवपाचें. अख्ख्या काजीची नाशारे करून घेवची म्हाका ती पळोवन घोळ येयली. भरपूर आसले तेंच्यांनी आमकां नांव सांगता सगळे नांगरून सगळे हे करून वडयला नाश हाड करून. आतां कितें करपाचें आमी हांकां सांगून आमकां कित्याक तेंच्यांनी सांगलें ना आमी हें करता म्हणून. आनी आमकां नांव सांगता तेणी सगळीं आमची नाशाडी करून दवरता काजूची सगळ्याची. आतां ही जमीन आमकां आमी घेतली आनी आमी वापरतली. आमकां ही सोडची ना आमी आमी जमलातून आमचे आमकां जाय सगळें पाणी जाय दोंगर जावं शेती जाय सगळी आमकां जाय. मामलेदार सगळे जाण पण आता तशें जावचें ना. तेन्ना आमी एकठांय आयज आख्खो गांव आसा
या प्रोजेक्टाक गाव सपोर्ट करता. आयज लोक घराघरांनी गेले की सायनी मारता आणि प्रोटेस्टाक सपोर्ट करता. हांव एकूच मागता की या प्रोटेस्टाक सपोर्ट करा तुमच्या मिडिया मार्फत. आणि जो आम्ही आता प्रोटेस्ट चालू केला तो लोधा प्रोजेक्ट बंद केल्याशिवाय रावचे ना. आमका नका, आमका नका, आमका नका, आमका नका. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कुठ्ठाळी म्हाळांत वाठारांत 34 वर्साच्या शीतल पालेकर या बायलेचेर तिच्याच फामिलींतल्या एका दादल्यान सुरयेन हल्लो केल्ल्याचें मुखार आयला. तकलेर आनी मानेर सुरयेन हल्लो केल्ल्यान शीतलाक गंभीर दुखापत जाल्या. तशेंच तिका वाचोवपाक आयिल्ल्या तिच्या बापायचेरूय हल्लो जाल्ल्यान ताकाय दुखापत जाल्या. वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणांतलो दुबावीत सुशांत शिरोडकार आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला. कुठ्ठाळे व्हाळात वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत एकल्यान आपल्याच फामिलींतल्या 34 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर सुरयेन खुंची हल्लो केलो. शेनवारा सकाळी ही घडणूक घडली. हे विशीं 66 वर्साचो गोकुदास शिरोडकार हांणी वेर्णा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गोकुदास शिरोडकार हांची धूव शीतल पालेकर कुळारा रावपाक आयिल्ली. शीतल शेनवारा सकाळी फुलां काडपाक घरा भायर सरिल्ली तेन्ना 47 वर्साचो दुबावीत सुशांत शिरोडकार तिचे कडेन आयलो. तुजें लग्न जावन तूं कुळारा कित्याक येता अशें विचारीत दुबावीत सुशांत हाणें शीतला कडेन वाद घातलो. तिका वायट उतरां दीत तिचेर सुरी हल्लो केलो. शीतलाच्या तकलेर आनी मानयेर सुरयेन हल्लो केल्यान तिका गंभीर दुखापत जाली. मजगतीं आपल्या धवेक वाटोवपाक म्हूण धांवून आयिल्लो शीतलाचो बापूय गोकुदास शिरोडकार हाचेरूय दुबावितान हल्लो केल्यान ते लेगीत जखमी जाले. दुबावीत हो कागाळदाराचो पुतणो लागता, मात तांचे फॅमिलींत बरे संबंद नाशिल्ल्याचें कळून येता. मजगतीं हे प्रकरणा विशीं वेर्णा पुलिशेंत दुबाविता आड खुनाचो यत्न केल्ल्याचो गुन्यांव नोंद केला. फामिली मदले वाद आनी सोऱ्याचे गुळेत हो हल्लो केला आसूये अशें कळून येता. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार. हळदोणा वाठारांत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. ह्या वाठारांत रावपी सावियो लोबो ह्या 54 वर्सां पिरायेच्या दादल्याचेर कांय अनवळख्या मनशांनी घरांत रेगून जीव घेणो हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत सावियो गंभीर जखमी जाला. पुलीस फुडलो तपास करता. पळयात. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. हळदोणा वाठारांत घरात रिगून एकल्याक जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घरात भितर सरतना सावियो लोबोचेर 2 अनवळख्या मनशांनी हल्लो केलो खंय. ह्या हल्ल्यांत तो गंभीर जखमी जालो. हे घडणुके उपरांत रोखडोच ताका म्हापसा हांगा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो आनी थंय ताजेर उपचार सुरू आसात. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी केस नोंद करून फुडली चौकशी सुरू केल्या. हल्लोखोरांक सोदून काडपाचें काम सध्या सुरू आसा. आता कितें जालें न्हू, तेजी बायल तू रावता खंय? तुजें नांव सांग. म्हजें नांव सावियो लोबो ट्रॅक्टर. हांव हाललो घरा भितर. खंय ते खंय रावता तू? हांव गणकय हलदोना रावता. कितें प्रॉब्लेम जाला न्हू, तेजी बायल म्हाजी मोटरसायकल सदांच पेट्रोल आसना. कारण तूं भयणी घेवन विचार नासलें एलेशाकूय सर पेट्रोल नासलेलें आनी गाडी मातशी फाटीं रावली. तो कितें सांगता, म्हाज्या बायलेक तूं थांबयता आनी भितर घेवन चेड्याक घेवन आख्खें दार फोडून नाल्यार म्हाजे भयणी कडेन व्हिडिओ आहा सगळो, तो व्हिडिओ तूं फॉरवर्ड कर. आख्खे दार फोडले, म्हाजी गाडीचे आरशे फोडले आनी म्हाका तोर्सांतय अहो कातरलो. पूण म्हाजो टायम बरो आसलो. म्हाजे पांय म्हाका म्हाजे आदले पुर्वजांनी मारलो तुका? कितूर मारलो? हे चॉकअप आसता न्हू, तो हेजो फुडलो चॉकअप म्हाजो चॉकअप घेवन ताणें तो घेवन गेला बायकीचो. बायकीचो. आनी तूं सांग तो चॉकअप फोडले कितें जावं खावो. पूण म्हाजे आड पांयचे बरें जालेले म्हणून हांव साल्वार जालो. आनी मागीर हांव धांवलो आनी व्हिडिओ काडून गेलो पळय तेन्ना मागीर ते पळयले. आनी तो कितें सांगता जाणा तूं, तो कितें सांगता, तो सांगता आपल्या घरांत येयलो. हांवें घरा वयता जाल्यार तुजी सीसी कॅमेरा दाखय म्हाका. तुजे रेस्टॉरंट तूं आयज गेल्लो जाल्यार दाखय. कोण तो नांव कितें? तेजें नांव कितें? मेल्विन फेर्नांडीस. तो बिटा पुलीस सगळी आपली आहे. पूण पळय वेन टायम कम्स यू कॅनॉट प्ले विथ मनशाची खेळप न्हू, बरें न्हू. ही गुंडा आनी एक घाल गुंडागिरी ही दादागिरी गोंयांत न्हू आल्दोनांत खंयचोच चलची ना. म्हजें नांव फ्रांसिला फेर्नांडीस आनी सावियो लोबो म्हजो भाव. अरावंड 4 o'clock तो रक्तान व्हांवून आमच्या बिल्डिंगान आयलो आनी सांगूंक लागलो की ताका मारलो म्हणून. आमकां कोणें मारला सगळ्यांनी विचारलें बिल्डिंगान कोण मेल्वीन ताजो चेडो आनी कोणें घेवन येवन मारला म्हणूंक लागलें. घरान भितर येवन मारला. सो एंड वॉट हॅपन नो, ही इज नॉट वेल. 2 years back I had put him in Kripa Foundation. First time in his life he got this mental condition
आनी आतां परतून ताची स्टार्ट जालें ताका पिटर कॅस्टलनशिपा व्हेल्लें हांवें सो हांवें म्हणलें बरो बेश्टो सांगता म्हणून हांव पर्सनली घरा वचून पळोवंक गेलें पळय जाल्यार घर आख्खें दार फोडलेलें आहा ग्लास हेजे जनेलाचे फोडलेले आनी आख्खें घराक रगता हांवें रिमूव द व्हिडिओ आख्खें म्हणजे स्टार्टींग सान सगळें भितर बसून परतील वॉशिंग मिशिनान अशी बसून ताका मारला तिका सो दॅट्स इट लायक यू नो आनी मारपाचें रिजन कितें मारपाचें रिजन सी आय रियली डोंट नो तो कितें म्हणटा की आपणान म्हणटा आपले बायकाचे पेट्रोल काबार जाता आनी आपणान म्हणटा ताचे बायले फुडल्यान हें करता आय डोंट से दॅट ही डजंट ट्रॅवल ही इज ट्रॅवलिंग दीस डेज आय अग्री बट म्हज्या हातून कितें न्ही एनी प्रॉब्लम गो टू द पुलीस स्टेशन एंड गिव अ कंप्लेन एंड at least tell the police to catch him and bring him instead of hitting this way कितें म्हटलें तुमी कोणाचे पेट्रोल सोंपले म्हटलें तुमी बाचे तो बाग ओहो सांगता सी आय वॉज नॉट देट टू विटनेस टू सी वेदर हू इज टेलिंग द ट्रूथ तो म्हणटा आपले बायकाचे पेट्रोल काबार जालें म्हूण ताची गाडी बायले फुल्यान थांबली म्हणटा सो ताका ती राग म्हणटा आय रियली डोंट नो बिकॉज आय एम नॉट सायडींग एनीबडी त्याच्या बायलेच्या फुडल्यान थांबली गाडी सो हांव नको फॉर इट तुका सांग बिकॉज आय वॉज नॉट देर टू विटनेस वेदर इट रियली हॅपन बिकॉज ही इज सीक आय अंडरस्टँड तुमच्या भावाक कितें इंजुरीज जाल्या इंजुरीज ताका आख्खे पोंत पडले हिंगा पळय आतां एक्सरे व्हेला ताका हिंगा ताजो 8 डिसलोकेट ना ताजें हें सुजलां आनी सगळे पळय तेजे फोटोज पळय तूं आख्खे रोगतान भरलेलो तो एसोड कहो जालो कितें म्हणून तो म्हणटा सुरी मारले म्हणटा तोरसार घेवन म्हणटा आतां पोंत पडले ताका नाल्यार तुमी हॉस्पिटलान वचून विचारात हिंगा आख्खे हिंगा हें जालां ताका पळय प्लास्टर बा घालून हा गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार. दिकरपाल दवल्ली वाठारात सध्या भलायकेचो गंभीर प्रश्न निर्माण जाला. वाठारात रस्त्याचेर आनी लोकांच्या दारांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक साठिल्ल्यान वाठारात घाणीघुट्टाणी पातळ्यात. संबंधीत खात्यांक लेगीत साबार फावटी कागाळी करूनय अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्यान वाठारात रावपी लोकांनी तिडक उक्तायल्या. पळयात. हे मॅच जाल्यार खूब वर्सां जाली आनीक हे मॅच जावपाक कारण जेन्ना हें उदक आमचें फ्लोट जातालें तें मिलिटरीन बंद केलें. डिफेन्स मिलिटरीन आमचें बॉर्डर आहा तें बंद केलें. तें वेस्ट वॉटर आपल्या जे एरियान नाका म्हणून काचे मिलिटरी आमचे फौजी आहा ते शीक पडटा कित्याक मलेरिया जाल्या अशें तांकां जायती डिफिकल्टी जाल्या आनी ते हॉस्पिटलान बी आशिल्ले तांकां लागून तेंचो कमांडरान तें बंद केलां आनी अशें सांगलां तुमचें उदक तुमी खंय तरी हें करा अरेंज करा. हें उदक लोकांचें वेस्ट उदक कंटिन्यू न्हांवता जावं टॉयलेटांतलें उदक तें आनीक हें उदक कंटिन्यू वयतालें ते कारणाक तें बंद जाल्लें आहा. आनीक आमचें आयप्पा टेम्पल आसा आयप्पा टेम्पला समोर हें दिसता टोटली स्टॉक जाल्लें आसा उदक आनीक हितून आमी जायते डिसिजन घेतले जावं आमचे PW मिनिस्टर बाब दिगंबर कामताक मेळ्ळे आनीक आमचे बाब आदले मिनिस्टर फिलीप नेरी आतांचो क्रूज MLA आनीक उल्हास तुयेकाराक आमी सगळे मेळ्ळे आनी सगळे डिपार्टमेंटान जायती इन्स्पेक्शनां बी केल्लीं आसा आनीक त्या कारणाक हें उदक खंय वचपाक चान्सीस ना. आनीक जी आमचे MLA बाब विजीट करून गेल्ले हांगा सद्याक 25-30 घरां आसा 30 घरां आसा तीच 200-250 लोक आहा म्हणटा ते रेंटान दवरल्लीं आसा. हे आमी सांगपाक गेल्यार हे अशें सांगता ते आनीक आमकांय दिसता जे ल्हानसो वाडो आहा तितून ल्हानशे लोकांक रावचें अशें आनी भाड्यान दवरप हे चलना कित्याक हांगा उदक वचपाक वाट ना. म्हाका दिसता आमी जायते डिसिजन घेतली जायती इन्स्पेक्शनां केली. हांव एज अ वॉर्ड मेंबर VP दावोली दिकारपल्लीचो पंच आनी हें 11 नंबरान पडटा. हें एक प्रॉब्लेम उदकाचें जाल्लें आसा सारकें. हें आमी कशें सॉल्व करचें तें आमकां कांय कळना. आतां तें उदक क्लियर करता पळय भरलेलें तें कोण पंचायत काडटा ना ही हांगाचो लोक पयशे कंट्रिब्यूट करता आनीक दिसाक 2-2 टँकरां व्हरून शोरेजाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता व्हरता बाबडे. ही लोक आपले पयशे कंट्रिब्यूट करता आनीक एका दिसान फूल जाता. हे अशें कशें लोकल कितले लोक कितले म्हण पयशे काडटलो. म्हाका दिसता ही गव्हर्मेंटान जायते तितले आमी दिगंबरा मेळटले ताणें दखल घेवची आमचे मातशें ल्हान आनी आमच्या लोकांकूय सांबाळचे कितले लोक कितें सांबाळचे जाता ते भाशेन कॉर्डिनेशन करून आमी हें मातशें क्लियर करचें. पंचायतीक दिला कंप्लेंट आनी हेल्थाक दिला आनी कलेक्टर दिला आनी BDAक केला आनी ते कोण बी एक्शन घेना. पेपर बी आसा पेपर बी दाखयता पोलीस स्टेशनाक बी दिला सगळे पेपर आसा. हां 4-5 घर हिंगा आसा सकल सगळे उदक बंद करपाक ना हे लोक सद्दां सांगून 3 महिने जाले तर 100 टँकरां उदक भरून भायर धाडले आनी राती खंय मिशन लावून वॉटर लावून
भायर उडयता आनी दिवसाक इतले उदक भरता देवळाक आतां लोक भक्त लोक येवपाक बंद केले 3 महिने जाले 3 फंक्शन बंद केले आमी कॅन्सल केले शिवरात्री गुडू पाडवा होळी सगळे बंद केले आमी भटजी सर मलेरिया गिलेरिया आमच्या भुरग्यां ल्हान भुरगीं आसा हिंगा मलेरिया आसता ते कोण बी केअर करना हिंगा पंचायत बी करना हेल्थ बी केना सगळे रिपोर्ट कंप्लीट दिले आता कंप्लीट दिले 8 दिवस झाले घरा बंद आते लोक बेजारून गेला बेजार झाले सगळे हिंगा सकलचे वयल्यान लोक हसतात वयल्यान लोक काय त्रास ना आमगे सकल असतात ते लोक रडपाचे वयल्यान हसपाचे सकाळ वाट ना गटार वचपाक उदक तर सर मिलिटरी बंद केले पहिले वाट असले पहिलीसून वाट असले आता 3 महिने झाले बंद केले रस्ते डांबर रोड केले फाटल्यान ते अजिबात बंद केले रस्ता दुसरं वाट ना दुसरं वाट ना सर उदक सोडपानाच उदक सोडपाक वाटच ना आता सध्या फोटो मारून घेतो देवळां बी येता उदक हे गटाराचे हा सर देवळ भरून येतलो आता हे उदक माती घालून बंद दवरले म्हणून वयर रावले आणि ते मुखार फाटल्यान बी उदक रावले सकयल वचून हे वाटेन उदक आसा मुखार बी उदक आसा अजिबात बंद केले मिलिटरी सांगतलो वचून येयले पावसाक उदक सोडटा आमी हे उदक सोडपा ना पंच कोण तुमचं पंच आमगे पाकल्या येरकेले पाकल्या तेका सांगू ना सांगले सातदा येतलो सांगून हे बी बेजार जाले असे टँकरांनी 4-5 टँकर काढले आणि थंय उदक सोडपाचे राती मिशन हाडपाचे सोडपाचे आणि दिवसात म्हणल्यार असे सोडपाचे इतले पाणी भरता राती काढले दिवसा काढता राती भरले म्हणल्यार थंय ते आनी लोक बी सोडपा ना हांगा मिट्री आसा मिट्री सगळे रोड केला उदक सोडना तेणी एक दीस बरे 3 महिने झाले सगळे फंक्शन कॅन्सल केले शिवरात्री गुढीपाडवा होळी सगळे कॅन्सल केले धाकटी भुरगीं आसा थंयचे भाड्यान आसा वचून कितें करपाचें बाबा म्हजेर बी पांय मोडला चलपाक येना हांगा केअर करना लोक कितले सांग आनी राती काढले आनी सकाळी म्हणल्यार अशें सोडता ओमकार हत्ती गोंय महाराष्ट्र शिमेवेल्यान परतून गोंयांत पावला ओमकारान सध्या पेडणेच्या मोपा कडशी वाठारांत प्रवेश केला ह्या वाठारांतल्या शेता बागायतींचे लुकसाण करपाक ताणें सुरवात केल्या राना खात्याचे अधिकारी ओमकार हत्तीच्या हालचालींचेर नदर दवरून आसात मजगतीं रातच्या वेळार भायर सरचे न्हय हत्ती दिसल्यार ताचे लागसार वचचे न्हय संबंदीत प्रशासन वा राना खात्याक कैद करचे भुरग्यांनी तशेंच जाणट्यांनी काळजी घेवची म्हणून तामोशे मोपा उगवे ग्रामपंचायतीचो सरपंच सुबोध महाले हांणी लोकांक सुचोवणी दिल्या दिवचल पालिकेच्या वॉर्डांची फेररचना करतना व्हडलो घुसपाक गोंधळ केला कांय वॉर्ड तर गरजे भायर फोडल्यात देखून कांय आदल्या नगरसेवकां मदीं नाराजी पातळ्या मजगतीं हे फेररचनेक हरकत घेवपाची तयारी आदले उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकीकर हांणी केल्या पळयात येवपी पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दिवचल पालिकेच्या वॉर्डाची फेररचना केल्या पालिकेच्या 14 मदले 3 ते 4 सोडले जाल्यार हेर सगळे वॉर्ड फोडल्यात देखून आदल्या नगरसेवकां मदीं नाराजी पातळ्या ही फेररचना 2021 वर्सा काडिल्ली अधिसूचनेक धरून ना अशें तांचें म्हणणें 2021 नोटिफिकेशन धाडलेलें RDR की कितें कशें करप तातूंत स्पश्ट केल्लें आसा की सगळे वार्ड हे इक्वल करचे आनी दुसरो पॉयंट आसा भितर की फिजिकली जॉग्राफिकल एरिया आसा पळय ती मेंटेन करचे म्हणजे जो लागीं आसा करचे आज जे पळयत जाल्यार तुमकां लक्षात येता की जे हॉटेल काडला ते हॉटेल मारला ते हॉटेल काडला हे हॉटेल काडला हें म्हाका तरी बरोबर दिसना आनी आज म्हजे कडेन स्टॅटिस्टीक आसा म्हजे कडेन बिचोली म्युनिसिपालिटीक 12,761 वोटर्स आसा एक्चुली हे आसले SIR पयलीं 13,623 आसले SIR जावचे पयलीं SIRान जवळ जवळ 862 म्हाका भायर पडली आनी आतां 12,761 मतदार हो ताच्या भितर आसा तर हो जर काडीत तर 12,761 डिवायडेड बाय 14 आमचे वॉर्ड आसा जाल्यार एका वॉर्डान 911 पडटा ते म्हणजे स्पश्ट आता हितून कशें जाता 911 म्हणजे 911 हांव म्हणूं शकना भितर ते 50 प्लस मायनस जावं शकता ह्या आमी मान्य करता पूण आज तूं पळयता तर एका वार्डान जवळ 592 म्हणजे जवळ म्हणजे खूप आनी एका थोड्या 1000 वयर आसा हाचे बद्दल म्हणजे ऑब्जेक्शन आसा दुसरी गोष्ट कशी आहा की जे
हांव स्पश्ट घालता म्हणजे बाकीच्या नायट नगर हे 34 हे व्हडले बूथ आसा 500चे वयर ते तशेंच दवरपाक जाय ते अर्धे करप हे योग्य न्ही त्याच बरोबर आनी खंयचे आसा ते तशें सगळें केल्ले आसा म्हणून म्हजें हांव सोमार दीस हेच्या वतीन हांव कलेक्टराक जो ERO आसा इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्ड ऑफिसर तेजे कडेन हांव म्हजें दितलो ऑब्जेक्शन प्लस सजेशनूय दितलो सांगपाचें म्हणजे कशें आसा की इलेक्शन हें कशें आसता की हांव न्यूट्रल रावूंक दिता म्हणजे म्हाका कोणचें हें नाका आज जर पळयत जाल्यार हांव पूण 3 कडेन सुद्दां फॉर्म भरूंक शकता थंय हांव येवंक शकता पूण म्हाका म्हजें हांव चिंती ना कसो आसा हेचो परिणाम कितें जाता की जे लोकेलिटी एरिया आसता तांकां तशी सर्वीस मेळना आज तुमी पळयता म्हणजे बाकीचो अर्दो पार्ट काडला आनी नायट नगरान अर्दो पार्ट थंयच दवरता आतां तांच्या खातीर परत वचून थंय करतलो काम करतलो काम करपाक सुद्दां हांगासर मागीर ताचें हें मेळना डेवलपमेंटा खातीर कशें आसा ही कनेक्टिविटी आसपाक जाय एक वार्ड आसा तो त्या पद्दतीन आसता जाल्यार तेची काम करपाक जाता नाजाल्यार कितें जाता कांय जर कोणाचें तुमी ऑब्जेक्शन जाता बारीक हें जाता कामां जायना म्हणून म्हजें कितें बिलकुलचें डेवलपमेंट जावपाक जाय जाल्यार हे जो फेररचना आसा तेचेर सरकारान विचार करपाचो आनी इक्वल दवरपाचें इक्वल म्हणजे अशें हांव म्हणटाच ना की बाबा प्लस मायनस पद्दतीचें जावंक शकता पूण जे आतां तुमकां भितर सांगला त्या प्रमाणे जावंक लागना म्हणजे स्पश्ट मत म्हाका एक सांग ह्या जे फेररचना केल्या ताचो सादारण कितल्या वॉर्डांचेर परिणाम जाला जो कितें आहा पयलो एक कोण सोडले जाल्यार कशें जाता बाकीचे 3, 4, 5 हे हाचेर फोडाफोडी जाल्ले आनी त्या बद्दल म्हणजे कांय पडना फोडाफोडी केलो काय अर्थ ना पूण ते इक्वल जे मतदार आसा किंवा एरिया आसा पळय सारकें समजा आतां आजून म्हजे कडेन एक म्हणजे सकाळीं म्हजे कडेन नांव सांगता गुरुदास करपे नांवाचो म्हजे कडेन रस्तो आयला तो भायले पेट रावता आनी भायले पेटीन सणेकार ते करपे पर्यंत घरां ही हांवचीच आसा वडाच्या वडा जाता कितलीं वर्सां जालीं ती वडा जाता ते रावता भायले पेटीन ती म्हणजे सरकार काडी ERO आसा तुमी ह्या हाच्या खातीर BLO आसा पळय BLO हेंचे हेल्प घेवपाची आनी करपाक जाय ते BLO हे फिल्डान काम करची पोलीस तांकां खबर आसता ही घरां खंय ही घरां खंय पडटा BLOचो रिपोर्ट घेवचो तांकांय भितर हें करपाचें आनी मामलेदार किंवा कलेक्टरान हो जो रोल करचे पयलीं BLOचो रिपोर्ट घेवचो तांकां खबर आसता की ही घरां खंय आसा खंयच्या वार्डान आसा खंयच्या पार्टान आसा पार्ट वर्क पळोवपाक जाय सेक्शनां पळोवपाक जाय सेक्शन एक सेक्शन तुम्ही 2 कडे डिवायड करू शकता एक सेक्शन दिलें तितकं आसपाक म्हणजे तुजी मागणी आसा फेररचनेचेर फेरविचार जावचो फेरविचार जावपाक तूं ऑब्जेक्शन केन्ना फायल करतलो हांव सोमारा फायल करता सोमारा लास्ट जाता त्यामुळे फायल करतलो एक्चुअली म्हाज्या हांव हें करता बऱ्याच जाणांचे कडेन म्हाका फोन येवपाक लागले भाई हांव अशें कितें गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. हडफणे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथराक निमणे म्हापशेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाविषयी न्यायालयान महत्वाची निरीक्षणां नोंद केल्यात. पळयात पुराय बातमी. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणात सौरभ आणि गौरव लुथराक निमणे म्हापशेच्या जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केला. मात क्लबा खातीर फटीचे डॉक्युमेंट सादर केल्ल्यान लुथरा भाव पुलीस कस्टडीत आसा. मजगती ह्या प्रकरणाविशीं न्यायालयान महत्वाची निरीक्षणां नोंद केल्यात ती अशी: संबंधीत गुन्यांव खून सारख्या घृणास्पद गुन्यांवांच्या वर्गात येना. मरण घडोवन हाडपाच्या उद्देशाचो कसलोच आरोप ना. तांचे पासपोर्ट निलंबित केल्ल्यान आनी लुकआउट नोटीस जारी केल्ल्यान ते पळून वचपाचो धोको ना अशें केला नमूद. चड काळ बंदखणीत दवरल्यार ख्यास्त थारतली अशें म्हणीत न्यायालयान लुथरा भावांक जामीन मंजूर केला. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या प्रकरणात दुबावी सौरभ आणि गौरव लुथरान ह्यान आदी जामीन अर्ज दाखल केल्लो. तो म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान न्हयकारिल्लो. मात आता ह्या प्रकरणात तांकां न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. मजगती रोमियो लेन क्लबाच्या उजो प्रकरणात 306 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 4000 परस चड पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापसा शारांत वाडत आशिल्ल्या गुन्यांवांच्या फाटभुंयेर टुगेदर फॉर म्हापसा फोरम आणि मार्केट असोसिएशनान पुलिसांचेर दबाव वाडयला. तांच्यांनी पुलीस अधिकाऱ्यांक मेळून 7 दिसां भितर ठोस कारवाय केली ना जाल्यार फुडली पावलां उबारपाची शिटकावणी दिल्या.
मजगती आमकां कांय पुरावे मेळ्ळ्यात आनी बेगीनूच चोर सापडटले अशी माहिती पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्या. पळयात. जवळजवळ 6 शॉपां चोरट्यांनी फोडली आनी पयशे तेंच्यांनी थंयसून लंपास केल्लेले आसा आनी त्या संदर्भान आमी त्या शॉपकिपरांक सांजे आमी मेळ्ळे आनी तेंची समस्या जाणून घेतल्यो आनी मागीर आमी PIक सांजे मेळ्ळे आनी आतां आमचे DYSP आनी आतां न्यूली प्रमोटेड SP सलीम शेख हांकांय आमी मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी 100% आमकां आश्वासन दिलां की हे चोरटे जे आसा हे आमी थोड्या दिसा भितरूच तांकां थोडो क्लू मेळ्ळो आसा आनी ताबडतोब ते हेजे अरेस्ट करतले आनी हेच्या फुडें म्हापशा ह्यो समस्या जावच्यो ना आनी तेंच्यांनी सांगलां की आमचेय सहकार्य तांकां जाय त्या दृश्टीन आमी सहकार्य करपाक रेडी आसा आनी हांगा पेट्रोलिंग मातशें वाडोवपाक आनी ज्या पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करूंक जाय ते पॉयंटाचेर पेट्रोलिंग करचें आनी त्या दृश्टीन आमचें सहकार्य तांकां आसतलें. म्हापसा मार्केटान थोडें सिलींग जावपाची गरज आसा, गेट घालपाची गरज आसा, ओपनिंग जे आसा गेटी त्यो पॅक करपाची गरज आसा जेणे करून जे चोरटे भितून वयता आनी जे अनयूज स्ट्रक्चरां आहा म्युन्सिपाल्टीची ती म्युन्सिपाल्टीकूय आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्यांनी ती स्ट्रक्चरां पॅक करची, ताका गेट घालची जेणे करून वयर अनैतीक सगळे कारभार जे चालू आहा ते बंद जावचे. 6 दुकानां फोडली. खंय तरी म्हापशेकारांक सुद्दां भंय निर्माण जाला. म्हाका स्वताक सुद्दां जो भंयसो आसता की घरांत बाबा केन्ना दार उक्ते आसत आनी कितें कोण भितर सरलो इतलो भंय म्हापशान निर्माण जाला. सो आमी पुलिसां कडेन मागला की जे लेबर जे म्हापसा रावता तांचें सुद्दां व्हेरिफिकेशन करचें. म्युन्सिपाल्टीची एक्चुअली सगळ्यांक व्हडली जबाबदारी आसा आनी ते केन्नाच आपली जबाबदारी बऱ्या तरेन पार पडटना दिसना. पूण म्हणून आमी स्पेशल रिक्वेस्ट पुलिसांक केल्ली आसा, ऑथॉरिटीक केल्ली आसा की तुमी रेकमेंडेशन हे म्युन्सिपाल्टीक दिया किंवा एडवायस हो म्युन्सिपाल्टीक तुमी करा की मार्केट जे आसा ते सील करपाचें जेणे करून रातचे 11 ते सकाळी 5:30-6 जायसर मार्केटान कोणाकूच वचूंक दिवंक जायना. जर कोण भितर आदळ्ळो जाल्यार ताका अरेस्ट करपाची किंवा ताजेर एक्शन घेवपाची अशी ही आमी रिक्वेस्ट हांकां PIक आनी SP केल्ली आसा आनी तांकांय ती मान्य जाल्ली आसा. रिजन आसा म्हापशेकार म्हणून आसा तांच्या मनांतलो भंय काडून उडोवप ही पूर्ण जबाबदारी जी आसा ती प्रशासनाची आसा. 5 कडेन चोरी जालो म्हणून आमकां फाटीं कंप्लेन आमी रजिस्टर केला आनी तितून ते शॉपान तेंच्यान फोडला. शॉपां आमचे गाले आनी किसॉक्स तितून व्हडले तांकां कांय व्हरूंक मेळूना, तेंचे सामान कांय व्हरूंक ना. बट दे वर ट्रायंग ते सगळे सोदताले कॅश आनी सामान व्हेल्लें जाल्यार ते इजिली धरपाक तांकां की आमचे प्रत्येक नाका आसा आनी स्टाफ लायिल्लो आसा. बट आतां हितून कवर ऑफ डार्कनेस तांच्यांनी हें केलें जाला, इन्सिडंट जाला ना न्ही, आमी एडमीट करता आनी आमकां थोडे तितून लिड्सूय मेळ्ळा. सो वी आर वर्कींग ऑन इट त्या केसीचे बद्दल आनी जाता आमी बेगीन तांकां पुलिसाचे. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की हो मार्केट तुमचो, मार्केट ऑर्गनायझेशन आसा, मार्केट तुमी सगळो युनियन आसा, तुमी म्हणल्यार थोडे CCTV लाया, पार्टिसिपेशन करून तुमचे हे काडून रिसोर्सीसात आनी एट द सेम टायम तुमी कम्युनिटी पॉलिसींग करा सो दॅट आमकांय हेल्प जाला. थोडे प्रॉब्लम जाता बट ते दिसा जेन्ना चोरी जाल्यार स्टाफ आशिल्लो बट तितको नाशिल्लो जे आमचे एक्सपेक्टेशन प्रमाणे आशिल्लो. आतां तेंच्यांनी एग्री केला आनी ते सांगता की आमी CCTVचे प्रोसेस स्टार्ट करता घालपाचे आनी ऑल्सो कम्युनिटी पॉलिसींग ते आमकां पार्टिसिपेट करतले आमच्या वांगडा आनी जॉयंटली आमी पेट्रोलिंग करतले पुलीस आनी मार्केट एसोसिएशन. सो हो एक बरो ट्रेंड आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिला की फुडें असले कांय जावपाचें ना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.